प्रितीच्या भावनेनं तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 20वी चीट 1 ते 16 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा, जेजू एक पॅरेबल दिता. तो कितें म्हणटा, आपल्या धाका मळ्यांत वावरडी लोक भोव सकाळीं भायर सरून गेलेल्या एका भाटकारा पुरी सर्गीचें राज. आनी कितें घडटा, तो भाटकार सकाळीं वता आनी वावरडी लोक पळयता आपल्या शेतान आपल्या मळ्यान काम करपाक आनी ताका सकाळीं थोडे मेवतात. तेजे उपरांत मेवल्या उपरांत तांकां सांगता, तुमकां हांव आख्ख्या दिसाचें काम जें दिवपाचें आहा तें फारीक कोत्तलो. तेजे उपरांत 12 वेता, 3 वेता, 5 वेता आनी परतून 6 वेता. आनी सगल्यांक थंयसर एके भाशेन आपल्या मळ्यान काम करपाक तो आपयता. आनी जेन्ना दीस काबार जाता आनी तांकां तेजे पयशे भरूंक जाय, तो जे निमणे येयल्ले ते तांकां काडटा आनी 1 दिनार दितात, जो पागार आहलो आख्ख्या दिसाचो. आनी कितें घडटा, जो लोक पयलो आयिल्लो, तो सकाळीं आयिल्लो, आख्खें दीसभर काम केल्लें, ते सजमले की जे निमणे आयिल्ले तांकां 1 दिनार मेवला म्हणून तांकां सुबेज मेवतलें म्हणून. आनी तांकां जेन्ना 1 दिनार मेवता ते एकदम दुखी जातात. ते एकदम एके भाशेन गुणगुणटात ह्या सायबाक, ह्या भाटकाराक, आनी म्हणटात, आमी आख्खो दीस काम केलां आनी तुवें आमकां जे निमणे आयिल्ल्या लोकांक तांकां तेंच दिलें आनी आमकां तेंच दिलें. आनी जेजू आयज कितें म्हणटा, जेजू म्हणटा सर्गीचें राज तशेंच. तो कितें म्हणटा 14 आनी 15 वळेर, तुजें तें घे आनी वच म्हणटा तांकां. तुका दिलां तितलेंच हें निमण्याच्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हज्या पयशांचें म्हाका जाय तें म्हज्यान करूंक जाय नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटला. आनी भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी लोकांक पळयता, जो लोक सोरो पियेता, इगोर्जेक येना, कितें वायट कोत्ता, आनी एक दीस जेजू तांकां हात लायता आनी ते सगळें वायट सोडून जेजू कडेन येतात. आनी आमी जे इगोर्जेन आसात, आमी जे मागणें करता, आमी बरें सजमता की आमी बरें म्हूण, जेन्ना ह्या लोकांक आमी इगोर्जेन पळयता, आमच्या कुटुंबांनी पळयता, आमचे दोळे फुट्टात वय की ना? आमी कितें म्हणटा, आरे वो आनी कसलो मनीस रे, वो आतां इगोर्जेन येवपाक आयला आनी अशें आनी तशें करता. पूण देवाक असलें कांयच ना. जेन्ना मनीस आपलें मन बदलता, जेजूचो पाटलावदार जाता, जेजू सगळें जें आमी पाटी केल्लें, आमचें वायटपण तो केन्नाच आपल्या मनान दवरना, तें सगळें विसरता आनी आतां त्या मनशाक एक नवें जिवीत दिता. पूण आमी जीं इगोर्जेन आसा, आमी जी मागणी करता, आमी सजमता की आमी बरीं आहा म्हणून, आमी ह्या मनशांक जो लोक भायर मागीर येता इगोर्जेन, तांचेर आमी तांकां पळोवन आमचे दोळे फुट्टात. आनी भाव भयणीनो, हें जें आयज जेजू आमकां ह्या शिवर्तमानान सांगता, की म्हणटा जेजूच्या राजान जो लोक जेजूचेर भावट धरून भितर सरता, तो सगल्या ज्या ह्या संवसारान सांत आयिल्ले ते आतां आल्ताराचेर सांत आहात ते तांचे भाशेन जाता. म्हणजे कितें, त्या सांतां मदें आनी आमचे मदें जेन्ना आमी जेजूक आमी आमचो सोमी आनी दोनी मानलो, कांयच डिफरन्स ना, कांयच फरक ना. कित्याक? फकत आमकां जाय जेजू. आमच्यो कोडण्यो देव पळयना. जेजूक जाय आमची गरज. तो जाय, तो आमचो मोग करता. आनी जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता, जे जेजून आमकां खुरसार केलां, आमचे पासत मेला आनी आमचे आपल्या रोगत वारून आमकां नवी केल्यान, आमकां देवाचीं भुरगीं केल्या, तें आमी फकत ताजेर आमचो नियाळ करून आनी आमी आमची ताजीच चोत्राय धरून आतां आमचें जिवीत सारता. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां जो लोक भायर आसा, जो सोरो पियेता, वायट कोत्ता, वायट कोन्ने करता, तांकां आमी जेजू दिवन, जो जेजू आमचे कडेन आहा,
तांकां दिवन इगोर्जेन भितर सरपाक कुटुंबांनी आमच्या क्रिस्तांवीक कुटुंबांनी भितर सरपाक आमी तें वावरूंक जाय आनी फकत आमी तांचेर एके भाशेन दोळे फुटलेल्या भाशेन तांचेर हें करपाचें न्हय वायटपण उडोवपाचें न्हय आनी देखून आयज जेजू आमकां ही शिकवण कोणाक दिता ही शिकवण जो लोक भायर ना तांकां न्ही पूण आमी जो भितर आहा इगोर्जेन जे आमी समजता की आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी खरेंच जेजूचे फाटलादार आहा म्हणून आमकां जाय गरज ते सगळे जे आमकां मेळला जेजूचे तो मोग मेळला तो जेजूचो तो जी कृपा मेळला जी जी सगळें बरें जेजूचें जें मेळलां तें आमी दुसऱ्यांक सांगून आनी जे लोक आजुनूय जेजू वचना तांकां भितर सरपाक आमी वावरुया आयज कितें भाशेन जेन्ना ह्या शिवोर्तामाचेर आमी नियाळ करता आमची चोत्राय जावन न्ही जेजूचेर आमच्या कोन्याचेर न्हय पूण जेन्ना आमी जेजूचेर चोत्राय करता जेजूचे काळी जे आसा मोगाचे जो आपले हात उक्ते करून सगळ्यांक आमंत्रण दिता तेच भाशेन आमी सगळ्यांक आमंत्रण दिवया आनी खरेंच जो जेजू आमचे कडेन आहा तो दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजी तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा